नमस्कार आणि येवकार. आयज आमी म्हापसा मार्केटान आसा आणि तुम्ही जाणत आसतले की भाजयेचे दर हाचे वाडला भाजयेचे दर. आणि आयज आमी म्हापसा मार्केटान भोंवता आसतना आमकां एक स्टॉल गाडो खावो मेळ्ळो ल्हानसो. थंय आमकां खुबशी भाजी दिसली आणि खुबशी भाजी दिसता आसतना म्हाका थोड्यांची नांवांय खबर ना, पूण हे नांवां जाणपा खातीर आनी हाचे जो रेट आसा रेट कितें आसा तें जाणपा खातीर आमी एक व्यक्ती मत्वाक मेळ्ळा. भाऊ तुमचें नांव कितें? सुधाकर गांवस. तुम्ही खंय रावता? खोल्ले. तुम्ही म्हाका खुबशी भाजयो दिसता, थोड्यांची नांवां म्हाका खबर ना. तुम्ही म्हाका सांगू शकता की ही जी भाजी आसा हेजें नांव कितें आनी कित्याक म्हटल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दॅट? ही नरकल म्हणटा ताका गोंयांत आमी, म्हणजे गांवठी ते. म्हणजे ही भाजी तुका बरी सगळ्याक बरी, म्हणजे प्रेशराक बी उपकारना अशी भाजी ताका बरी लागता भाजी. आनी ही तुका ते कंटिन्यू वर्साची म्हणजे 12 महिने ती नसताली, ताका टायम आसता. एक 2-3 महिने जानेवारी फेब्रुवारी मार्च ह्या म्हयन्यांत आसता ती. आतां एक कोणी केलेल्या सायटीन अशी चुकान अशें उदक ना थंय करप जाल्यार ती जाता ह्या दिसांनी. आनी ही कंट्रोल जी कितें आहा तांबडी भाजी म्हणून परतून ही आमची तांबडी की आतां एप्रील पर्यंत आमची गोंयची जातली. पूण आतां आमची गोंयची चड येना. कित्याक येना? ही सगळी आतां येता भायली, कर्नाटकान बेळगांवसून येता, नाजाल्यार महाराष्ट्रासून बांदासून येतात. ही खापरी केळी म्हणून, तवशी, गोसाई आमची गोंयची येतात. पूण ती केन्ना आतां येतली चवथी कडेन येतुल्ली तालां मिरशेत ते सायडीची खालापूरची बी ती येतात. तवशी येतात माशेलां माड्डोळांतली, धोय भेणे येतात. म्हणजे मातशे म्हारग 100रांक 7 पासून लोक घालतात, पूण व्हडले 7 शिऱ्यांचे. हे आमचे ते आमी कितें हे बांद्याचे घेतात, थोडे बेळगांवचे घेतात. अशे वाल घेता, ही वांयगी व्हडली घेता, गेल वांयगी, कॅबेज, फुलावर, परतून हे फ्रेंच बी, कॅप्सिकॉम, कॅरेट, ही बी सगळी आमी बेळगांवची घेता. मेथी, शेपू, पम्पकीन, परतून हे प्रिन्स ओनियन, पालक, मेथी, हे कोरिएंडर, लौकी, सांगो, चिटकी मिटकी आणि तवशी. ही भाजी तुम्ही म्हटले की जायना गोंयान, कितें कारण आसता? जाता पूण कमी प्रमाणात जाता, कितें कारण आसता? तो सीजन आसता तो तेन्ना आमची गांवठी गोंयांत भाजी जाता. जायना ना न्हू, जाता. पूण मागीर ना, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च, हय मार्च एप्रील पर्यंत म्हणल्यार पावस स्टार्ट जालो न्हू, मागीर कमी प्रमाणात. कित्याक जाता अशें रिजन कितें? म्हणजे तुका उदक घाली की जायना न्ही, कुसता न्हू ती, ताका लागून मागीर रोग रोयना. आतां 3 महिने कंटिन्यू आसता. मयड्या, हळडोना, तालिगांव, पणजे जाता शेतांनी. आतां जायना. आतां लोक सांगता थोडे कितें आमी गांवठी विकता, गांवठी कशी विकता, विकिना भायली विकता. पूण आमी कितें सांगता, आमचे खरें तें सांगता. आमी आतां विकता ती भायली महाराष्ट्रांतली मिक्स. हय हय आतां गांवठी आमचे तुका खरें सांग जाल्यार आमच्या गांवठी आतां कांयच ना, सगळे बांद्याचे आनी बेळगांवचे आहा. फट उलोवन आमकां कितें मेळचें ना न्ही, खरें तें सांगूंक जाय. तुमी अशें केन्ना भाजी बी रोयताले पयलीं ना, खरें तें सांग. आमी पयलीं करूंक ना. आतां नेक्स्ट आमकां आतां हो धंदो स्टार्ट केलो जाल्यार 20 वर्सां. हय ना 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 हय आमी तो दलाल जो आहा पळय आमकां, तो दलाल आमकां कितें जाय, अमकें म्हणजे आमी वॉट्सॅपार जाल्यार बरोवन धाडले न्हू, ते कॉल केलो की त्या प्रमाणे आमकां तो धाडटा. कितें प्रायस आसा भाजयेचे? भाजयेचें कितें आतां ते कितें काडटाले, आपले कितें ते कमिशन काडूनच काडटाले. आमी कितें आमकां तितून 5 रुपया बी मेळांक जाय. एक बाबा एक आयटमार 5 मेळटा, केन्ना 3 रुपया मेळटा, केन्ना अशें 7 मेळटा. ते प्रमाणे आमकां एक 5 मेळ्ळे, 10 मेळ्ळे, त्या प्रमाणे आमी विकता न्ही ती. अशें ही कसली कितें म्हटलें तुमी? हे बीटरूट. ओके. सीजन वेगळे वेगळे आसता सगळ्या भाजयांचे काय कशें कितें? बीटरूट केन्ना जाता मोस्टली? ना, हे कंपल्सरी चालूच पावस गीम. हय आनी दुदी तुका चालूच न्हू पावसांतय की मग. हय पूण हे चडशे भायले गांवठी येतले पूण कमी. मागीर गांवठी कमी कित्याक म्हणून कमी म्हटल्यार? आतां एक सांग म्हणजे लोक आतां आमच्या गोंयकारांनी अदीक ते करपाचेच बंद केले शेतां. कित्याक बंद केलें म्हाका तेंच सांगूंक जाय. कित्याक आयजी खुबशीं शेतां पूण गांवांत हय आतां खंय आहा, आतां कित्याक रिजन कित्याक कळना. लोक करिना न्ही. कित्याक आतां कोणाक काम जाय, कोण करतालो शेतांनी, हे आहा लोकांच्या गांवांत न्हू. पयलो लोक कितें करतालो, स्वता रोयतालो शेतांनी. वाज येता. आतां सगळे टी व्ही जालो, हे ते पळयता कोण वयतालो शेतां अशें म्हणटात न्हू. पूण भाजी रोवप खूब गरजेची अशी, कित्याक गोंयकारा खातीर तशी. सारकें तुमी उलयता तें सारकें आहा.
पूण ते लोकांक थोड्या लोकांक कितें जी आपली परंपरा आहा ती लोक चालूच दवरलो जो कोणी नाका तेणी सोडून दिली शेतां. आता शेताय तितली उरूंक ना अशें दिसता तुमकां. तेच आहा न्ही. हळडोना मैड्या हे तुका तेंचे चालूच आसा, ते करतातच भाजी. अळसाण्याची करतात, चिटकी मिटकी करतात, परतून भेणे व्हायट ग्रीन, परतून वाल, तेंडली. शिरगांवचे जात्रेपासून तेंडली असतात आनी गांवठी वाल. मागीर शिरगांवची जात्रा जातूक रायची मागीर बंद. तर भाजयो कितें म्हणटा तुमी, भाजी फुडाराक जातली उत्पन्न काय कमी जातल्यो? मनशान ते रिस्पेस घेवन करूंक जाय. जायना कित्याक जाता पूण लोक कितें आतां लोकच सोदिना न्ही. तुमी रोवपाक स्टार्ट करतले? आमी ना, हांव तुका खरें तें उलयता कित्याक आसा हांव करतालो ते सांगप फायदो ना. आपलें कितें आहा तें सांगूंक जाय. आमी विकतच घेवन विकता. देव बरें करूं तुमचें.